तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां जी आमी इलेक्टेड मेंबर आसा आमचे कडेन कितें तरी म्हणजे एक आमच्या भितूर एक कितें तरी पर्सनॅलिटी आसता त्या खातीर ती आमी कशी उगडची ना अशें जेन्ना काल तेंच्यांनी जे स्टेटमेंट केले जे आमदार आसूं जावं आनी कोण आसूं एडवोकेट आसूं कितें आसूं तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केलो तो म्हाका तरी दिसना तांकां तो योग्य आसा जे आमच्या हिंदू धर्मान आमच्या भितरूच आमच्या लोकांची झगडी लावप हे एक अयोग्य कशें दिसता तेन्ना जे शिकलेले आसा तुमचेर कितें तरी जबाबदारी आसा तुमी ती जबाबदारीन लोकांक कितें आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करचे अश्यो लोकां भितर झगड्यो लावचे न्हू अशें हांव तांकां हें करता आनी जे आमच्या भशेन पंचायती कडेन जो पावर आसा ते पावरीन आमी जे हे म्हणजे स्मशान भुमीचे जे आमी एक्शन घेवं शकता ते पद्दतीन आमी एक्शन तेजेर घेतले. संबंध देशभरायज नांव जाल्लें आसा आनी एके लायनीन आमचे तशे प्रोजेक्ट आसा कारण हरवळे आमी पळयता थंयसरूच टुरिस्ट येता तो खंय तरी मया येतलो तो खंय तरी डायवर्ट जावन मागीर सप्तकोटेश्वर येतलो तो खंय तरी हांगासर समुद्र आरती घाट करपा खातीर हांगा येतलो आनी एकंदर आमचे नार्वे जो आसा तो संबंध भारताच्या नकाशाचे संबंध नांव पावतले आनी हे जाल्ले कोणाक नाका आमकां सगळ्यांक जाय न्ही आमचें नांव सगळ्यांक कितें की हो व्हिडिओ हेजेर दाखोवन की मसूर स्मशान भुमी आहा ती तेंची म्हणून आनी ती आमी कशीच खंयचेच हितून आमी काडूंक दिवचे ना म्हणून ही चुकीची म्हायती आहा कारण ही मसुरणी आहा ती आमची गांवच्या लोकांची गांवची आनी ती देवळाच्या आमच्या देवाच्या समोरूच आसल्या कारणान ती आमी कितें केली आमकां गांवच्या लोकांक आमी तेवटेन दुसरे कडेन शिफ्ट केली आनी ही आमी तेन्नाच काडची थरयल्ली कारण कोणूय लोक देवाक पांयां पडोंक येता कितें गाराणें घालूंक येता जाल्यार ती हांगासर ही अडचण अशी दिसता लोक भियोन वयता म्हणून आमी आमची तेवटेन ही मागीर ऑल्टरनेटीव आमी कितें केली दोन केन्ना एक एक्सिडेंट जालो कितें जालो जाल्यार केन्ना एक यूज करपाक एमर्जन्सी म्हणून आतां तेज्या उपरांत ते लोक कितें करून कोण खंयसून येताले खंयच्याय टायमाक आनी घालताले आनी वयताले दनपारचे सांजचे एकदां अर्दीच बॉडी जळटा आसताली एकदां कोणाचे हात उरताले दिसताले आमी कोण आमी नकळो म्हणटाले म्हणून त्या खातीर ती तेजेर आतां ते कोण आतां ती आतां म्हणटा ती आमची दावो करता आनी जर ती काडिना काडशात जाल्यार आमी प्रोजेक्ट आहा तो आमी करूंक दिवचो ना असो तेंच्यांनी हें केला म्हणून प्रोजेक्ट आतां आमच्या नार्वे गांवांत येता बिचोली मयन कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी डिक्लेअर करता की ते सांगता की तो स्क्रॅप केला म्हणून तेंचे कांयच ना तेंचे हांगा कांयच ना प्रोजेक्ट येता मयाम कॉन्स्टिट्युन्सीन बिचोलीम तालुक्यान आमकां कॉन्फिडन्स घेतल्या शिवाय सीएम म्हणटा तो साप तो करूंक शकचो ना तेंच्या एम एल ए कित्याक सांगतलो अशें तेन्ना ही आमी जर आमकां प्रोजेक्टाक जर कितें अडचण येता ही मसुरणीची जाल्यार ती आमी काडपाची तयारी दवरलेली आसा. राजेश फळदेसायान अशें कितें स्टेटमेंट दिलें तर आतां सांगपाचें म्हणजे आमचो नार्वेचो महेश जो एम एल ए आसा तेणी आतां स्मशान भुमी 9 बांदल्यो तर राजेश फळदेसायान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितल्यो हे बांदल्यो ते तुमच्या माध्यमांतून तुमी विचारा ताका आनी ताका जर इतली कळवळ आपल्या लोकांची आसा जर तेणी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशी कम्युनिटी स्मशान भूमी बांदून त्या लोकांची सोय करची आमच्या पेक्षा हांगासर कितलीशीच मोठी तेणी बांदची आनी तेणी आपलो उदो करचे हो फक्त पॉलिटिकल स्टँड तेणी वापरला कित्याक आतां फुडल्या वर्सा इलेक्शन येता तो इलेक्शनाक आपली तयारी करता त्या खातीर हो फक्त नार्वेकाराचें नांव घेता पण नार्वेचो एकटाय लोकांचो हेका विरोध ना नार्वे सगळे सपोर्टींग आसा आनी एकजूट आहा म्हणजे तेणीन जे म्हटलां की सीएमान हो प्रोजेक्ट सगळे खोटे हे फक्त तेणी आपली इमेज वाडोवपा खातीर हितून आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां घेवन विश्वासान घेतलो आसलो न्ही आनी तेका जर तशें आसलें जाल्यार आमच्या एमएलए आनी आमकां विश्वासान घेतलो आसलो न्हू तेणी आमकां भितरलें कांयच सांगूंक ना तेणी म्हटलां कितें नार्वे दिवाडी नार्वे 2 आहा नार्वे तिसवाडी आनी नार्वा बिचोली अशें तेणी नार्वा दिवाडी म्हटलां तेणी नार्वे दिवाडी म्हणजे तिसवाडीन ते हांगा आमकां कनेक्टिंग कांयच जाय जशें हांगासर मसुंडी आमी म्हटल्यात हांगासर एक 400 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा की कोण तरी हाडून हांगासर जळयताले पण हांगासर घरां नासल्या कारणान खंय तरी तीर्था देगे खंय तरी एका पयस खंय कारण ते पयलींच्या लोकांक खूब मरण म्हटलें कोण मेलो काय भंय दिसतालो आतां तसले ते दीस उरोंक ना आनी खंय तरी हांगासर जळयताले पण ती मसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीक लिगली लागिल्ली ना आनी कांयच ना तेजें अशें पण ती हांगासर लोक जळयताले पण ती सदांच
हांगाच आमचो लोक येताले, पण बाकीचे धार्मीक जे कितें करपाक जाय तो आमचो गांवचो लोक करता, पण ते हाडून फक्त हांगासर जळताले. पण आयज ते आमच्या हांगासर मदींच ते दवरा बरें दिसना, ताका लागून आमी ते ताका शिफ्ट काडपाक सोदता किंवा त्यांच्या आपल्या थंयसर तेंच्यांनी शिफ्ट करवी. कारण आमच्या प्रकल्प जो आहा ताका खंय तरी सौंदर्य खंय तरी ताका अडचण जाता कळ्ळें न्ही. आनी ते मदीं आसा बरें ना. आनी वयले आमचे लोक आमकां कितलेशे हांगासर अष्टम येता ते आमकां अष्टमी लोक येता ते आमकां विचारताले, अरे तुमच्या देवाच्या समोर तुमी जाळटा अशें कितें काय म्हणून कळ्ळें न्ही. केन्ना तरी काडटले, पण आयज तो योग आमकां येयल्लो आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून ते आयज खंय तेंच्यांनी शिफ्ट करची आनी आपल्या गांवांत जे आसा ते घालचे. कारण सरकार जो आसा किंवा पंचायत जी आसा ती प्रत्येकाक फंड दिल्लो आसा आपापल्या गांवांत मसुंडी बांदपा खातीर. आनी ताका लागून ह्या प्रकल्पाक जो आसा तो सगळ्या नार्वे गांवच्या लोकांचो आमचो सहकार्य सपोर्ट आसा. आनी एकजुटीन जे आसा ते आमी हे सरकारच्या फाटल्यान रावन हे आमी काम करून घेतले. हांव विश्वास कमलाकांत चोडणकर, हांव मये गांवचो रहिवासी आहा. 2 दीस जाले हांव टीव्हीच्या माध्यमांतसून, पेपराच्या माध्यमांतसून, मोबायलाच्या माध्यमांतसून एक विशय आयकूंक येता आनी हो विशय आयकल्या उपरांत म्हाज्या मनाक खरेंच वायट दिसलें. कारण नार्वे हो असो पवित्र गांव आनी आतां म्हटलें तशेंच छत्रपती शिवाजी आनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शान पावन जाल्लो गांव आनी ह्या गांवांक इतिहास आहा. जी आमी जगप्रसिद्ध अशी गोकुळा अष्टमी ज्या आमी क्षेत्रांत आतां उबे आसा ह्या तीर्थक्षेत्राचेर ती मनयली वयता. आनी ही गोकुळा अष्टमी ज्या दिसा मनयता त्या दिसा मोठ्या संख्येन हांगर भावीक हांगर तीर्थस्थान करपा खातीर हांगासर उपस्थित रावता. नवनिर्वाचित जे लग्न जाता ते जोडपे येवन हांगासर येवन गोकुळा अष्टमीचें व्रत करता आसतना स्नान करता. आनी म्हाका सांगपाक इतलें जाय, हो विशय असो आसा की ज्या वेळार आमी ह्या देवळान दर्शना खातीर रावता त्या वेळार ह्या गोकुळा अष्टमीच्या निमतान ल्हान ल्हान भुरगीं, महिला वर्ग ह्या देवाच्या दर्शनाक येता. आनी जेन्ना ह्या क्रिमोटोरियम स्मशान भुमीचेर नदर पडटा पळय त्या वेळार भुरगीं बाळां भियाता. ह्या निमतीत कितें काय जे नवीन येता पळय तांकां हो विशय खबर नासता. आनी आतां हो विशय आयकूंक येता की आमचे कुंभारजुंवेचे आदरणीय आमदार राजेश फळदेसायजी आनी तेंच्या सहकार्यान त्या गांवच्या भागांतल्या लोकांनी स्टेटमेंट करपाक लागले. म्हाका एक स्टेटमेंट तितूनचो सामको खेदजनक वाटलो लागलो. तो म्हणजे ते म्हणटा कितें की गांवांत घाण नाका म्हणून आमी हांगासर हाडून आमी ते अंतीम विधी करता. हेज्या गांवांत घाण नाका म्हणून दुसऱ्याच्या गांवांत घाण करता. माझे सांगणे स्पश्ट आहा. जरी ह्या नार्वे गांवांत हो जो प्रकल्प येता एका मये मतदारसंघ म्हणून आमचो पूर्ण विश्वास, पूर्ण सपोर्ट ह्या प्रकल्पाक आसा. दुसरी गोष्ट, मयेचे आमदार आदरणीय प्रेमेंद शेट आणि कुंभारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हे दोनूय एका पक्षाचे घटक आसा. तेन्ना म्हजे दोनूय आमदारांक विनंती आसा की आमचो हो हिंदू धर्माक अंतीम संस्कार जेन्ना मनीस मरता तेजे बरे भाशेन विधी करपाक जाय. आयच्यानूच म्हाजे राजेश फळदेसाय हांकां आमदारांक विनंती आहा आनी त्याय लोकांक एक विनंती आसा की आयज पासून तुम्ही अंतीम विधी करपा खातीर हांगर जर पयलीं हाडटाले जाल्यार आयज पासून तुमची सोय तुमी वेवस्थीत तुमच्या मतदारसंघात करता. कारण कितें सांगपाचें, नार्वे गांवांक इतिहास आहा. ह्या अष्टमीच्या दिसा विविध भागांसून गांवांसून पालख्यो येता. तेंच्या ह्या भागांतल्या लोकांचे हांगर ह्या नार्वे गांवांक कितेंच रिलेशन ना तेंचे देवकार्यान सहभाग ना जावं इतर खंयच्या. आमी जो हो नार्वे गांव पडटा हो डिचोली मतदारसंघात पडटा आनी तो भाग पडटा हो तिसवाडी मतदारसंघात पडटा. आयज जर म्हाज्या शेजाऱ्यान घर बांदलां जाल्यार तो शेजारी तेजें पाणी आहा त्या सकयल्या शेजारी तेजें पाणी घेयना. ह्या गांवांचो कोण पिड्ड्यार जाला त्या गांवांत तेजे मडे जळोवंक घेयना. आनी ह्यो तिसवाडी खंय आनी मये खंय, बिचोले तालुका खंय, हो तालुका ओलांडून हे विधी करपाक हांगासर येता. तेन्ना इतलीं वर्सां हे बरेपणान हो विशय चल्लोलो. आतां हो येदो व्हडलो प्रकल्प हांगर जाता. आख्ख्या गोंयभर लोकांक ह्या प्रकल्पाचो, नार्वेकाराकूच न्हू आख्ख्या गोंयभर लोकांक हेजो फायदो आसा. तेन्ना म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा. हांवें ते सगळ्यांचे स्टेटमेंट आयकले. मुख्यमंत्र्यान हें सांगलें, मुख्यमंत्र्यान भले सांगलांय आसतलें. मुख्यमंत्र्याक आमी खूब वर्सां जालीं वळखता आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी ह्या मये मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी खूब वर्सां काम केल्लें आसा. आमचो पूर्ण विश्वास आहा गोंय सरकाराचेर आनी आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचेर की येदो व्हडलो 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आदरणीय राज्यसभेचे खासदार
सदानंद शेट तानवडे यांच्या माध्यमांसून हो प्रकल्प हांगासर येयल्लो हांव तांकांय बी त्या लोकांक जे विरोध करता तांकां आयज पासून विनंती करता की ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी पूर्ण सहकार्य करचें आनी देव कार्य आसता गोकुळाष्टमी आसता तेन्ना तुमी बी देवाचो आशिर्वाद घेवंक मोठ्या संख्येन ह्या गांवांत येवचें आनी आमच्या नारव्या आनी मये भागांतल्या लोकां वांगडा सुख समाधानान रावचे अशी विनंती करता. आमचेय बी नार्वे तशें मये भाग इतर लोकांचो तेंच्यांनी बी अंत पळोवच्यो न्हू, चिटकावणी बी आमकां दिवच्यो न्हू. आमी तेंच्या कडेन कायद्याचें ज्ञान आसलेले लोक आहा उलयता आसतना कळ्ळें, पण तो ज्ञान तेंच्यांनी तेंच्या बऱ्या गांवां खातीर तेंच्या भागान हे आतां जी ही नदी आहा हेका 2 धडा आसा, हेवटेंची बिचोले तालुक्याची आनी तेवटी तिसवाडी तालुक्याची. आत्ताच आमच्या एका ग्रामस्थान म्हटलें तेंकांय बी थंयसर वेवस्थीत स्मशान भुमी बांदून तेंचे जे लोकांचे जे विधी करपाक जाय त्यो तेंच्यांनी थंय करूं येता. आयज आमी हांगा जमल्या हो जो गंगा आरती घाटाचो प्रकल्प आसा, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच गोंय राज्याचे टुरिजम मंत्री बाब रोहन खंवटे, GTDCचे चेअरमॅन आनी आमचे मानादीक आमदार प्रेमेंद्र विष्णू शेट हांच्या जोड पावलान हो प्रकल्प ह्या नारव्या गांवांत ह्या पवित्र भुमीचेर हांगा आयज साकारलो जाला. हेजें काम चालू आसा. आमी म्हणटा की गोंय सरकार अशें पावलां उचलता धार्मिकते खातीर, अशें पावलां उचलता की प्रत्येक जाग्यार अशें धार्मीक आदली खंयची देवळां आसा ती रिन्युवेट करता. आमचे सप्तकोटेश्वर देवळ रिन्युवेट जाले, हें जाता. जशें आमी म्हणटा आतां स्पिरिच्युअल फेस्टिवल चलता गोंयांत सुद्दां. तपोभुमी एक माध्यम आसा, ही योग भुमी आसा, हे तपोभुमी माध्यम एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल वार्षिक दर वर्षी करता. तशें हें वर्साच्या 12 म्हयने हांगा हें फेस्टिवल जातलें. हो जो गंगा आरती घाट जालो जाल्यार जातलें. हें हिंदू धर्मा खातीर आमच्या मोठें एक जतन केल्लें अशें एक धर्मस्थळ जातलें आनी हेजें आमी जतन करपाक जाय. गांवच्या खातीर आमी तेजो फूल पाठिंबो आहा तेका, आनी गोंय सरकारान तेका खूब पाठिंबो दिलो आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. हेका कोणी आले गेले येयले अपशब्द सांगले जावं कितें केलें तें कोणीच धरचें न्हू की आमचो गांवचो हेका पूर्ण पाठिंबो आसा. आयतारा आमची ग्रामसभा चालू आसली. ग्रामसभा चालू आसतना आमकां एक मेसेज येयली की कोण तरी हांगा येवन ट्रेसपास करता, हांगा येयले आनी कितें तें करता. हे बोट लायले आनी बोटी घेवन हांगा येयले आनी आमी ग्रामसभेच्यान ग्रामसभा वायंड अप केली आनी आमी हांगा येयले. हांवें PSIक सांगलें साहेब अशें पुलिसूय आयले, PSI साहेब अशें आसा, हे जे कोण आवटसायडर लोक येयल्ले आसा पळय तांकां इमिडिएटली हांगासले चला सांग. आमकां कांय हें करपाची गरज ना, पूण तुमी आतां चला सांग तुमचें कितें आसा तुमी पळय. अशें आयच्यान हांगा कोणीच ट्रेसपास केल्लें जायना. हेका जबाबदार कोण ते आसतले, आमी आसचे ना. गांव आमचो तेंच्यांनी ट्रेसपास करपाची गरज ना. तुमी कितें तुमी पळया हो गांव आमचो प्रकल्प आमकां सरकारान दिल्लो आसा तेका आमी करता. ते पोन्ने नार्वे म्हणजे ते सायडीक पडटा, ती ज्युडिशियल सगळे ते सायडीक. हे फक्त मये मतदारसंघ आनी नारवा ही फक्त ही नारवा पंचायत जाता. आनी पोन्ने नार्वे म्हणून तांकां फक्त एक नांव आसा ते फक्त ते एरियन म्हणजे ती कुमारजुंवे मतदारसंघात. म्हणजे नार्वे हांगा आसा तेंचे कांयच लिंक ना. पोन्ने हे आमचे फूल आसा हे आसा आनी ते नार्वे आसा आनी हे सगळे आमचे नार्वे आहा ते धार्मीक क्षेत्र आहा आनी हितूरसूनच हे धार्मीक क्षेत्रा खातीरूच हे सगळी प्रसिद्धी जाल्ली आसा सप्तकोटेश्वर. आनी कितकेशेच कोटेचे देव हांगासर आमच्या नार्वेन आसा. आतां आमकां पंढरपुराक सुद्दां गेल्या न्ही, पंढरपूरचे लोक सांगता की नार्वेन तुमचे देव आसा ते तुमी हांगा सोडून नार्वे सोडून तुमकां येवपाची गरजूच ना. इतकी आमचे पवित्र, पण कितें अंडर डेवलप आसल्या कारणान हांगासर ते आमकां तेजी प्रगती कळना. पण आतां आमच्या MLAन हितूर खूब हे म्हणजे आपल्या हितूर खूब लक्ष घातलां. रूट लेवलाचेर ते काम करता आनी तेंच्या खातीरूच हो प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणान जाल्लो आसा. आनी खरी तर तांकां एक शांती म्हणजे हेजो प्रसिद्धी मेळटली जाल्यार प्रोजेक्ट जावनूच तांकां प्रसिद्धी मेळटली आनी तेंचें तें कार्य पूर्ण करतले अशें म्हाका ठाम विश्वास आसा. देव बरें करूं. हे जे भायले लोक हांगासर जायटा मडी जायटा हे करता अर्धवट सगळे सोडटा एका वयर कापका वयता आनी मागीर सगळीं अशीं उरता. एकदां अशें जालां की अर्दे मडे सुद्दां उरला. एकदां ते पांय एकट्याचो कोणाचो तरी उरलेलो थंयसर ते कुत्रे मागीर हेवटेवटेन भोंवंक लागले. ती गोश्ट आमच्या एकट्या भक्त हेतुरेनी रवेशान सरपंचाच्या कानार घातली. अशें चल्लां हे करा, मागीर तो कुत्रो हे पांय आसरून थंय जाळून उडयलो. अशी जर गंदगी तुमी देवळाच्या संस्काराक जर करूंक लागले जाल्यार आमचे इमेज हिंदूचे कितें उरतले. हेजो गैरफायदो तुका दुसरे घेतले, दुसऱ्या समाजाचे लोक घेतले की हिंदूचे अशी हे विटंबना ब्रोडीची करता म्हणून. आनी असले तेंच्या कर्तृत्वा खातीर आमचो पूर्ण विरोध आहा की त्या खातीर आमकां ही मसुंडी हांगासरले जाता तितले बेगीन काडून व्हरपाची तयारी केल्या. आनी ही आमी कर्तव्य केल्या शिवाय कशेंच रावचे ना.